नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। पंचायत वेंचणूक 25 जूनाक म्हूण खंय इलेक्शन कमिशनाकच मिडियांतल्यान कळ्ळें। कमिशनान सुचयल्ली 21 मे मुख्यमंत्र्याच्या घोशणेचेर वेंचणूक आयुक्ताक ठपको। वेर्णा बायपास हायवेचेर एकार एक एक्सिडेंट, लोकांनी 3 वरां आडायलो हायवे। 15 दिसां भितर स्पीड ब्रेकर घालून घेवपाचे पुलिसांचे उत्तर। उपरांत रस्तो क्लियर, बाणस्तारी एक्सिडेंटांत एकलो गेलो। 108 अँब्युलन्सांचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत करता पंचनामो। कांय ऑफिसरांक हालयतले, 108 लोकांक सर्व्हिस दिवंक युनियनां करूंक न्ही, विश्वजिताची शिटकावणी। सोंचे इश्यू सुटल्यार चर्चेनूच, ट्रक आडावन न्ही, विश्वजीत म्हणटा जाय जाल्यार जामीन भरूंक तयार, लोकांनी तेम सोडचो। वाळपय लोकांची तोंडाक पट्टी बांदून निदर्शनां। केन्नाय राजीनाम्याक तयार, कार्यकर्त्यांक विचारूंक 5 दीस जाय। पर्रीकाराक सीट सोडपाची काबरालाची तयारी, पर्रीकार आमदार जाल्यार कुडचड्यार खंय निलेशाचेंच काम। पंचायत वेंचणूक सरकार 25 जूनाक घेवंक सोदता म्हूण खंय इलेक्शन कमिशनाक मिडियांत येतगीच कळ्ळां। कमिशनान खंय 21 मायाची शिफारस केल्ली। आपल्याक ब्रेस्तारा सकाळींच कळ्ळां म्हूण सांगून राज्य वेंचणूक आयुक्त श्रीवास्तवान मुख्यमंत्र्याच्या घोशणेचेर अजापाचो धक्को दिलो। पंचायत वेंचणूक थारायल्ल्या प्रमाण मुजतींत मे म्हयन्यांतच जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी ताचे कडेन गेल्ले, तेन्ना श्रीवास्तव ही गजाल उलयलो। Including the limitation of wards and reservation of the wards. So we are filing our affidavit there. The matter is sub judice before the Honorable Court. Including this, we are placing the facts before them. And since we just learned in this morning that the dates have been announced, so we are filing. So you mean to say पंचायत राज एक्टा खाला वेंचणुकेचे शेड्यूल थारोवपाचो अधिकार खंय सरकाराक आसा। The Commission had given a proposal to the government in the month of January 2017 for appointing a date, because it is the government's power to appoint a date for holding the election. Since the tenure was expiring on 27th of May, we said the election should be held on the Sunday just preceding that date on 21st of May. But here the Panchayati Raj Act gives some power to the government to decide the date for holding the election. That power, perhaps, that section and the provision is under challenge in the High Court. This is not in constitutional provisions. Yeah. सगळें सोडून मुख्यमंत्री पर्रीकारान पंचायत इलेक्शनाचे शेड्यूल जाहीर केलें म्हूण काँग्रेसीक हरकत। काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ सकाळीं इलेक्शन कमिशनराक मेळ्ळें। the state election commissioner is the final authority to regulate, to conduct the elections as per the law. Now it is well known to everybody that the present term of the panchayats are getting over by mid-May, and is also well laid out procedure and also the law that government has no role here. It is the state election commissioner who has to finalize the elections and hold the elections before the end of the term, that is before the mid-May. पंचायतीची 5 वर्सां 27 मायाक सोंपता। काँग्रेस म्हणटा पंचायत वेंचणूक थारायिल्ले मुजतीत 27 मे पयलींच जावंक जाय, दाट पावसांत न्ही। And here when we come, we are shocked, we are surprised when the state election commissioner says he himself doesn't know about this, and he doesn't know why they have announced on 25th of June. Again, 25th of June is not a correct time, because first is against constitution, against rules, against this which says that it should be held before the end of the term. But it's also very, very inconvenient for the people of Goa, because it will be during the monsoons. 24 जूनाक गोंयान क्रिस्तावांचो सांजाव आसता। मिकी म्हणटा 25 जूनाक इलेक्शन दवरल्यार सांजाव ड्राय वतलो।
इलेक्शनाचे शेड्यूल हालोवंक जाय. मागणी आहे सरकाराकडे जो तुम्ही ठराव घेतला इलेक्शन करपाक 25 जुनाचेर पंचायताची ती फुडें करची नाजाल्यार पयली हाडची पूण 25 कशी कित्याक आमचे 24 तारखेर गोंया व्हडलें फेस्त सांजवांचें आनी सांजवांचें फेस्त आमचे कॅथलिकांचें फेस्त पिड्यार करचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्रेस्तारा सकाळी लोकांनी सुमार 3 वरां वेर्णा हायवे आडायलो. एक्सिडेंट जावन त्या रस्त्यार लोक मरत आसा. लोकांनी सांगून पसून थंय स्पीड ब्रेकर घालिना म्हूण निमण्या लोकांचे पाशें पेड्ड्यार जालें. पयलीं रस्त्यार स्पीड ब्रेकर आशिल्ले ते ब्रिक्सा वेळार काडले. निमाणे पुलिसांनी 15 दिसां भितर स्पीड ब्रेकर घालपाचें उतर दिले उपरांत रस्तो क्लियर जालो. इतले मजगतीं माशेलांत बाणस्तारी जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एकलो सोंपलो. आमकां हिंगा स्पीड ब्रेकर जाय. लोक वता लोकांक क्रॉसिंग जावपा जायना सारखे प्रॉब्लेम जाता. सारखे प्रॉब्लेम जाता. एक्सिडेंट जाले आनी 1 दिसान 2 जमेले. तेच्या पयला आनी कोण एक्सिडेंट जालोले पूण इंजर्ड बी जायत जाले. क्रॉसिंग जावपा मेळना. स्लो टायमार भुरग्यांक क्रॉस जाता. सगल्या लोकांक क्रॉस जाता. कोणारो बायक पासस ना. स्पीड ब्रेकर घालपाक कोण सोद नाही. स्पीड ब्रेकर हिंगा सगळे स्पीड ब्रेकर आसलोले. वेर्णा बायपासाक मदीं कितलेशेच बारीक सारीक फांटे आसात. थंयच्यान हायवेर गाडी काडटना एक्सिडेंट जातात. ह्या रस्त्यार पयलीं स्पीड ब्रेकर आशिल्ले ते ब्रिक्सा वेळार काडले. स्पीड ब्रेकर आशिल्ले तेन्ना खंय एक्सिडेंट जायनाशिल्ले. कालिंगे कालो आनी फाटलें काल तेन्ना एक्सिडेंट जायनासलें. साम मोटर आपले स्लो वयताली. हांव थिंग स्पीड ब्रेकर काल हिंगा फोडफोडेन तो बाडे सब गाडी लावन थिंग पडा काल 2 जाम मेले हिंगा. एकलो 1 वरार मेलो हॉस्पिटलान आनी काल हिंगा एकलो तेन्ना सायन्स सांभळे आनी एक चोड मेले हिंगा. हिंग पयलीं स्पीड ब्रेकर कांय जायनासलें. हांव थिंग स्पीड ब्रेकर ना सगळें जाता हिंगा सगळीं ब्रिक्सा लागो. मोदी तेन्ना काडलोले आतां मोदून घालपा जाय आसलें न्हू काडले ते हें कितकोन दवरले तेणी. हेचे मोटर आनी फास्ट वयताय. आमकां स्पीड ब्रेकर जाय म्हणा जाय. आमी स्पीड ब्रेकर आमकां टायम सगळें आमी घालता नाल्यार मारना हिंगा. स्पीड ब्रेकर घालिना जाल्यार निदान रस्तो क्रॉस करपाक पुलीस तरी दवरचे म्हूण लोक मागता. रस्त्यारांगे व्हेकल्स वयताय तेन्ना मोदी येयले तेन्ना हिंग आडोवपाक सगळे सायडीन सगळे रस्त्यांचे पुलीस आसलेले. सिटीजन्सांक कोण सेफ करता. हिंग क्रॉसिंगाक कोण आहा. आप काल सांगता स्पीड ब्रेकर घालपा जायना म्हणून रोड इंजिनियर्स आहाय ते जाल्यार क्रॉसिंगा पुलीस दवरे. स्पीड ब्रेकर घालपा जायना पुलीस दवरे क्रॉसिंगाक. बुधवारा ह्याच रस्त्यार एकाच दिसा 2 वेगवेगळ्या एक्सिडेंटांनी 2 जाणांचो जीव गेल्लो. एक्सिडेंट जालो जाल्यार पुलीस वा अँब्युलन्सांक फोन मारल्यार कोणूच खंय टायमार पावनात. आमगे पुलीस स्टेशन इतू बोगले आहा. एक्सिडेंट जाता पुलीस स्टेशन पावनाय. एम्ब्युलन्स आसनाय. केसो फायदो इतू बोगले आसा. एम्ब्युलन्स आमगे मार्ग हॉस्पिटल इतू बोगले. एम्ब्युलन्स 25 मिनिटांनी एवले आसले. एम्ब्युलन्स ही वास्को हा. पुलिसा फोन मारलो. पुलीस येले 15 मिनिटांनी पुलीस येले. तो कांयच नाही गेलो. आमगे वेर्णा पुलीस स्टेशन इतू बोगले. बेगीन पावपा येना तेणी. एम्ब्युलन्स टायमार ना. हुंय गेरा हाय. गेरा पोस्ट मेळटा ती पोल पयली पावताय. आनी कितें हा ती पोल पावताय. ही पावनाय. पुलीस पावताय ते काय नो. सकाळ फुडें लोकांनी हायवे आडायले उपरांत सिनियर पुलीस आनी आमदारूय थंय पावलो. 15 दिसां भितर स्पीड ब्रेकर घालून दिता म्हूण उतर दिले उपरांत रस्तो क्लियर जालो. ही हायवे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटरी आमगेले इंजिनियरान आनी डेप्युटी आमगे कलेक्टरान आमकां प्रॉमीस केला. आमी तेणी आयज लेटर कोता हायवे सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ते कडेन परमिशन मागताय. आज लेटर कोतले ते आनी तेणे आमचे 15 डेज मागल्याय स्पेशल लेटर कोन स्पेशल स्पीड ब्रेकरिंग घालपाक आनी विदीन 15 डेज कोत म्हूण तेणे आमकां एश्युरन्स दिला. आनी हे कोर पासून आमी तांकां सांगिल्लें आमकां हे रॉंगलस आहाय ते सारके बारीक पेपरा भाशेन घायलो आहाय ते एटलिस्ट 70 mm कोण दिता मुसायल तेणी हालीं स्टार्ट करतले. आनी हे 70 mm केले म्हणटरी मातशें ट्रॅफीक जाम जातलें. स्लो जातलें आनी लोकांक भोंवपा मेळटलें. आनी दुसरें 2 जाण पुलीस दवरूंक लायले. हालसोन हिंगा 2 जाण पुलीस आसतले आयसन. इतल्या मजगती ब्रेस्तारा सांजे बाणस्तारी माशेल जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एकलो सोंपलो. जीप आनी स्कूटरीचो एक्सिडेंट जाला. सोंपलो तो भुले शिवपीचो. रावतालो खांडोळा. नेमको कसो एक्सिडेंट जाला तें मात कळ्ळें ना. जीप वालो सुवाती वयल्यान पळलो. खूब हांगा एक्सिडेंट जाता.
ते मनीस मरता आणि फाल्यां हेंचे एक्सिडेंट जाता आमचे कित्याक जावचे आनी आमचेय जातले पण मिनिस्टरांचे जावंक शकता आय डोंट से की आमचे जातले म्हणून सो एवरीबडी कम अंडर दीस थिंग सो आय वूड से पुट अ डिवायडर हियर फॉर एवरी रोड देर शूड बी डिवायडर सगळे जाण आपली सेफ्टी घेतात पण डिवायडर घातल्यार थोडे तरी तातूंत रिलीफ जावंक शकता अशें म्हजें म्हणणें. So many accidents have increased and maximum are due to the rush and negligent driving and driving without helmet and over speeding, even overtaking from the wrong side by the two-wheelers. Maximum accidents what we have noticed is the fatal of the two-wheeler riders. आपणे पार्टीक सांगलां तांकां जाय तेन्ना आपूण राजिनामा दिवंक तयार आसा. आपल्याक फक्त कार्यकर्त्यांक विश्वासांत घेवंक 5 दीस पुरो. मनोहर पर्रीकाराक सीट रिकामो करून दिवंक कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल फुडें सरला. कुडचडेचीं कामां जालीं म्हणजे जालीं. पर्रीकार आमदार जालो तरी काब्रालच खंय कुडचड्यार वावुरतलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची सध्या सेफ मतदारसंघाची चाचपणी चल्ल्या. पोट वेंचणूक केन्ना आनी पर्रीकार खंय उबो रावतलो हाची नेमकी जाप सध्या कोणाकडेनूच ना. बीजेपीन तरी अजून काय जाहीर करूंक ना. तरी पर्रीकार कुडचड्यार रावता म्हूण आतां बोवाळ पडला. गरज पडटा जर कुडचड्या वयल्यान जर तुमी रावपाचे इंट्रस्ट आसा जाल्यार आय विल वेकेट द सीट इन द इंट्रस्ट ऑफ कुडचडे. आनी नंतर अशे टॉक्स पार्टी कडेन जाले आनी पार्टीन म्हाका विचारले की तुमी सिरियस आसा. हांवें म्हणलें सिरियस आसा. म्हाजें म्हणलें पर्सनल कांयच ना. म्हाका म्हणलें कुडचड्यार जे डेव्हलपमेंट हांवें चालू केल्लें आसा विदीन द नेक्स्ट 3-4 years इट शूड बी टोटली कंप्लीट. जावं तो बस स्टँड, लायब्ररी, मागीर जॉगिंग ट्रॅक आनी स्विमींग पूल, मागीर आमचे रवींद्र भवन एक्सटेन्शन, मागीर फिश मार्केट, मागीर अशेंच फुटबॉल ग्राउंड अशे खुबशे प्रोजेक्ट चालू केल्ले आसा. ते कंप्लीट जावपाक जाय अशें हांवें ताका सांगलां. पोतून बाय इलेक्शनाक जर भाई हांगा रावता ताका आमी निवडून दितलेच. तेजेर म्हाका कुडचड्या वयल्या लोकांचेर विश्वास आसा की म्हाजेर विश्वास ते दवरतले. पूण काम जे आसा हांवूच करतलो. ऑफिसान कसो हांव बसता आतां तसोच बसतलो. लोकांक जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा हांवूच फुडें व्हरून बाई कडेन करून घेतलो आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवूच फुडें व्हरतलो. 30 तारखेक जर पार्टीन सांगलें 30 तारखेक वा 2 तारखेक वा 4 तारखेक केन्ना सांगता ते म्हाका कॉन्फिडन्स जर घेता म्हाका लोकांक ताका हाडून कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय. सो जशें ते पार्टी सांगता ते भशेन हांव करतलो. की म्हाका जर दिवपाक पडटा जाल्यार म्हाका एटलीस्ट 4-5 दीस पयलीं सांगपाक जाय आनी भाईक हाडून हांगा म्हाका सगळे म्हाज्या वर्करांक, म्हाज्या सपोर्टरांक, म्हाज्या कावन्सिलरांक, म्हाज्या पंचांक सगळ्यांक मेळोवपाक जाय. बेश्टें हांवें डिसायड केलें म्हणून रिजायन दिवपाक जायना. म्हणजे म्हाका जर डिजायन दिवपाची आसा जाल्यार भाई हांगा येतलो 1-2-3 दीस तांकां सगळ्यांक मेळटलो. हांव तांकां घेवन भोंवतलो आनी मागीर तेजे फाटल्यान हांव रिजायन दितलो. ना फाल्यां वचून रिजायन दिवन हांव तशें रिजायन दिवपाक शकना. कित्याक हांवें ऑलरेडी सांगलां की रिजायन दिवपाक जाय हांव केन्ना दिवपाक रेडी आसा. पूण फक्त कितें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. कुडचडचो सीट अजून खाली जावपाचो आसा. दुसरे वटेन नुवेचो आदलो आमदार मिकी कुडचड्यार उबो रावंक तयार जाला. Campaigning in no, not Bethel, but in the Kuchare constituency. तुमची खबर मेळना कितें हांव कुचरे रावन मारून लागल म्हणून. कुरचोरे असेंब्ली इलेक्शन रेडी करता. बाय इलेक्शन जाता म्हणटा सगळे कोण कॅन्डिडेट रेडी करताय न्हू. आतां काजांना इलेक्शन केन्ना येवपाक शकताय न्हू. Candidate or for some other party, some other person. You are campaigning in Kuchare. I might contest. I might contest. So there are a lot of people who came to my office asking to contest there. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक फुडल्या 5 म्हयन्यां भितर पोट वेंचणूक लडोवची पडटली. विश्वजितान वाळपयच्या आमदारकीचो राजिनामो दिल्ल्यान थंय पोट वेंचणूक फायनल जाल्या. मात पर्रीकाराचे सेफ मतदारसंघाचेर सुरू जाल्ली चर्चा पणजे म्हापशे करीत करीत सध्या कुडचड्यार पावल्या. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस आनी मयूर नाईक. इतले मजगती म्हापशे आनी कुडचडेचे आमदार, मंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन आनी बाकीच्या ऑफिसरांक घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकारान पणजे बसका घेतली. म्हापशे आनी कुडचड्यार नवे बस स्टँड उबारपाक ही बसका जाल्या. नेमको म्हापशे आनी कुडचडेचे बस स्टँडांनीच पर्रीकारान इंटरेस्ट दाखयिल्ल्यान तो सध्या राजकीय चर्चेचो विशय जाला. म्हापशा आतांच्या बस स्टँडा सायडीक आशिल्ल्या सुवातेर नवो बस स्टँड जातलो. राहुल देशपांडेन आपले प्रेझेंटेशन सीएमा मुखार दवरले आणि काही जे मुद्दे असले त्या खातीर मातसो
हे जातालो म्हणजे गती मेळनासली, डिले जाताली. ते 2-3 मेन इश्यूज म्हणजे एक्सेस रोडाचो विशय आसलो, दुसरे बाकीचे कसल्या मोडान वचपाचे, PPP मोड, आणि त्या प्रमाणे आता FAR 200 जो नव्या ODP प्रमाणे मेळटा तो फूल एक्सप्लॉयट करून रिवायज प्रपोजल फुडल्या एक 8-10 दिसां भितर सबमीट करपाक रिवायज प्लॅन which will include the new bus stand as well as multi-level parking and some commercial complex. Basically, in principle, it has been decided to go on PPP mode. It's a very big, it's sort of a mega project. A lot of investment is required. Multi-level car park, sadhya plan केला तो 8 levels. सध्याच्या हितून 1050 4-wheeler provision आसा. But now the plan will get revised because प्लॅन केल्लो तेन्ना 100 FAR अस्यूम केल्लो, पण आता ODPन थंय 200 FAR मेळटा. सो नाव विथ दॅट म्हणजे डबल बिल्ट अप एरिया मेळटली. सो इट विल बी मोर फिजिबल एज अ PPP प्रोजेक्ट. कुडचड्यार बस स्टँडा बरोबर पार्किंगाचोय प्रश्न सोडोवपाचो यत्न खंय चल्ला. बस स्टँड कुडचड्या वयलो आसा, म्हापशाचे आशिल्लो. सो कुडचड्या वयल्या बस स्टँडाचेर राहुल देशपांडे आसा आनी म्हापशाचे बस स्टँडूय राहुल देशपांडे आसा. सो दोनी कडेन देशपांडे पळयता, पूण आतां कुडचड्यार आमी ताका दिला. सो आमचे FSI ते एक आसा. सो वी हॅव टोल्ड देम टू डू 2 FSI लायक हाव दे हॅव डन इन म्हापसा. सो यू कॅन प्लॅन वेल. आनी पार्किंग कित्याक आतां इवन लोक जर बस स्टँडार येता स्वताचे 2-wheeler येता नाल्यार 4-wheeler हाडून ते पार्क करून वयता. आनी कुडचड्या बस स्टँडार तशेंच प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे मार्केट एरियन जाल्ल्या कारणान थंय तशेंच त्रास जाता, म्हापशा जाता ते भशेन. सो आय हॅव टोल्ड मिस्टर राहुल देशपांडे टू प्रिपेअर अ बस स्टँड ऑफ 2 FSI एंड बेसिकली to keep free parking, म्हणजे FSI करून मल्टी लेवल पार्किंग करपाचें, बिकॉज दे आर मेकिंग 1000 कार पार्किंग एट द बस स्टँड एट म्हापसा. सो तशेंच कुडचड्यार एटलीस्ट 1000 एटलीस्ट 200 कार पार्क जावपाक जाय, मोटरसायकल पार्क जाय, अशें करपाचो बस स्टँडार CMक सांगला. पर्रीकाराक बाय इलेक्शनाक मतदारसंघ पणजे, म्हापशा काय कुडचड्यार अशी राजकीय चर्चा आसतना ताणें म्हापशा आनी कुडचड्यार दोनूय मतदारसंघांनी मोठे प्रोजेक्ट चालीक लावंक स्वता इंतिरेस घेतिल्ल्यान राजकीय सर्कलांत चर्चेक आनी नेट आयला इतलें खरें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.